15 मार्च सांजे 7 वरांसावन सुप्रीम कोर्टाचो आदेश मानून लिजांच्या वाठारांनी गोंयचो खण वेव्हार पुराय बंद जालो। कॉन्ट्रॅक्टरांनी मशिनरी बंद केल्या। ट्रकवाल्यांचे ट्रकूय आसले तशे परत पार्क जाल्यात। बार्जवाले आनी हेर वेवसायिकांचे येणावळीचे साधन आतां अनिश्चित काळ बंद। खण खात्यान लीज धारकांक तांच्या वाठारांत सेक्युरिटी वेवस्था करूंक सांगल्या। मायनिंग पिट्स आतां सरकाराची प्रॉपर्टी। थंय दवरिल्ली सेक्युरिटी कमीत कमी 31 मार्च मेरेन दवरची म्हूण खात्यान अर्ज काडल्या। खातें खंय मदीं मदीं इन्स्पेक्शन करतले। त्रिमंत्री समितीन घेतिल्ल्या निर्णयाक मुख्यमंत्री पर्रीकारान अमेरिकेंतल्यान मान्यताय दिली। गोंय सरकारान मायनिंग बंदी आड सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका घालची म्हूण हे समितीन निर्णय घेतिल्लो। पर्रीकारान ताका बावटो दाखयला। मात मायनिंग बंदीक लागून जाल्ल्या लुकसाणीचो नियाळ घेवंक फक्त आमदारांक आस्पावन घेवपाचे समितीचे शिफारशींत पर्रीकारान दुरुस्ती सुचयल्या। तो म्हणटा लुकसाणीचो रिपोर्ट करतना आमदारां बरोबर तज्ञांचो आस्पाव आसूंक जाय। इतले मजगतीं केंद्रीय मंत्री आनी गोंयचो बीजेपीचो प्रभारी नितीन गडकरी एमपीटीच्या जेटीच्या उक्तावणाक येतलो म्हूण खबर मेळ्ळ्या। सुत्रां सांगतात नितीन गडकरी खंय मायनिंग डिपेंडंटांकूय मेळपाचो आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी।